एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? यो मरे स्पॅक्स आसूं पयलीं हाय म्हण सगळ्यांक. यो स्पॅक्स जाय तेका. यो सगळ्यांक हाय म्हण. हाय गाय म्हणटा माय यूट्यूब चॅनल. सो टायम जालो आसा 12:30. आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आयज वयता आमी जेवपाक भायर. एक्चुअली प्लॅन आसलेलो संडे वचपाचो. सो संडे आतां वयता म्हणून न्ही गाडी बरें वॉश केले. मागीर ताका इव्हेंट येयले, मागीर आमी कॅन्सल केले वचपाचें. सो म्हटलें आयज खंय तरी एक बरें भायर जेवपाक या. पणजेत केन्ना वचोंक ना आमी, फर्स्ट टायम वयता. आनी तें रेस्टॉरंट अशें न्ही की न्यू आहा, अशें ओल्ड रेस्टॉरंट तें. केन्नाच आमी वचोंक ना त्या रेस्टॉरंटान. सो आयज वयता आमी आनी तुमकां दाखयता. ओके शिव गे म्हणटा सगळें हाय बी हाय सगळें हाय बी म्हणटा. आं हय क्लीन कितें जालें, शिवातान वॉश केला न्ही. बरें शाबू लावन घासला सारको. न्यू दिसता. पयर आमी रेनाची गाडी भायर काडले. जस्ट एक पणजी न्ही एक रावंड मारून आयली आमी मिरामार. आनी तुमकां सांगू, हांव ते गाडयेन बसले, फुडें बसलेलें हांव. मिरामार एक रावंड मारून आयली. म्हाका न्ही गाडयेंतल्यान उठपाक मनूच येना. ते गाडयेन कशें खबर आहा, हांव फर्स्ट सिटार बसलेलें, म्हणजे ड्रायव्हर सायडीन हे सायडीन. थंयसर न्ही अशें फाटिल्यान आनी पांया कडेन न्ही वेंटिलेटर. आमच्या गाडयेन अशें वेंटिलेटर ना. म्हाका न्ही उठपाकूच मन येना. हांवें म्हणलें शेवटा आनी एक रावंड मारया, पण लेट जाल्लो. आसूं म्हटलें. पण खूब तेंपानी काडली आमी गाडी भायर. जस्ट एक रावंड मारून आयिल्ली. पण एका म्हटलें आनीक परत एकदां काडया म्हटलें. पण बरी दिसता तरी गाडी ना, रिलॅक्स, म्हणजे टायर्ड जायना. आमच्या गाडयेन टायर्ड जाता अशें ना. हो पळय पप्पाची गाडी बरी ना खंय. मम्मी हाय म्हण. हाय हय. तुमकां आतां नांव सांगना रेस्टॉरंटाचें, डायरेक्ट थंय वयता दाखयता तुमकां. ओके चला. सो पावली आमी. आनी तुमकां सांगू, तुमी हांगा येता जेवणाक जाल्यार बायक घेवन येयात. कार दवरपाक जागो ना. तुमकां खबर आहा पणजे कार पार्किंगाक खूब प्रॉब्लम आसा रे, भायर घातलें नाका. शिव गेला गाडी पार्क करपाक. सो आमी वयता भितर, कित्याक मागीर रश आसलें. ओके दाखयता तुमकां खंयचें रेस्टॉरंट तें. सो आमी आयला कोंकणी कॅन्टीन. आनी कोंकणी कॅन्टीनच्या जस्ट फुडें न्ही महालक्ष्मी टेंपल आहा, तें पळयात. जस्ट तेज्या फुडें मातशें. ओके हांव लोकेशन घालता तुमकां डिस्क्रिप्शनाक, तुमकां मागीर बरें पडटलें. चल रे वयता आमी आनी सीट सामकें बूक करता. आनी हें न्ही अशें रस्त्यारूच आहा हें रेस्टॉरंट. चल दाखयता तुमकां राव. सो बरें हांगा आयदनां बीन दवरलां पळयात. तो हांगाय न्ही अशें बसपाक अरेंजमेंट्स जाय पळय. चड ना, जस्ट अशें लांबच्या लांब आसा. मेळ्ळें पार्किंग खंय मेळ्ळें तें सांगलां हांवें लोकांक. बायक घेवन या हांगासर, पार्किंग मेळपाक खूब मुश्कील आसा. मेनू कार्ड म्हणूं शकना हांव, पाटी म्हणूं शकता. अशें ना पाटी बरें आहा. पूण ड्रिंक्स बी ना, पण हें आमकां लागना. आनी हांगासर आसा सगळे मेनू सगळे जेवणाचे. पाटी फुडें आसा, बरें आसा. सो आमी न्ही आतां चणाक मसाला फ्राय एक ट्राय करया म्हटलें. आनी ड्रिंक घेतला आमी कोकम मोहितो ट्राय करया म्हटलें. एवरी टायम आमी लिंबू शरबत पिता न्ही, सो कोकम मोहितो ट्राय करता. आनी थाली आयज फक्त किंगफीश थाली आहा पळय, तें तुमकां दाखयता मागीर. आनी हें रेस्टॉरंट केन्नाचें पळय 1972. आनी आमी हांगा फर्स्ट टायम येयला गोंयान रावून. कांय फायदो ना. शिवाना म्हटलें खंय तरी जेवणाक या म्हटल्यार एकूच कितें प्लेस वर्कशॉप रेस्टॉरंट पर्वरी, तरी फेवरेट तें. हांवें सर्च केलें आनी हांवें म्हटलें या म्हटलें हांगासर. मातशें पार्किंगे प्रॉब्लेम आसा हांगासर, खूब प्रॉब्लेम आहा पार्किंगेक. सो बरें आहा पळय जेवण तुमकां सांगता जेवण कशें आहा तें. ओके सो हें आसा तेंचें मेन्यू. सगळें आसा. गोवन चिकन चिली आनी हांगा तेजे प्रायजूय आसा. ओके किशमूर आसा. आनी वेज जेवणाक मेन कोर्स हे पळयात. सगळें हांगा मेन कोर्स आहा. चिकन मटन प्रॉन्स सगळें आहा. आनी हांगा शिवराक जेवणूय आसा.
ओके तोणाक अळसांदे चणा टमाट भाजी ओके आनी हांगासर आसा पळय वेज मालवणी वेज उड्डा मेथी मागीर आमचे गोंयचे सालाड मागीर आमचे गोडशे स्वीट्स बरें केला बरें आहा पार्टी आवडली म्हाका बरें आहा बरें सो थंयसर आसा टेप रिकॉर्डर आनी तसले टेप रिकॉर्डर तुमकां खंय मेळटले आनी बरें चलता आनी बरें लायट अशें न्ही कोंकणी सॉंग लायला आनी बरें न्यू कशें आहा न्ही तें बरें बरें दिसता बरें सो आमी हांगा घेतला हें पळयात कोक्कम मोहितो न्ही का मोजितो मोहितो सो 1/4 म्हणजे 2/4 केला आमी कित्याक मागीर तें पोट सामकें पॅक जाता आमी जेवण वचना सो हें ट्राय करया म्हटलें सो श्रीनाथ पिवन सांग टेस्टी आहा कोक्कम मोहितो बेस्ट आहा बरें आहा कोक्कम ते बरें बरें गे सदांच लिंबू पाणी खंय चेंजीस कांय ना आमचे सो हें आसा चणाक मसाला फ्राय खावन सांग तुमकां कशें आहा तें तुका आवडलें रे तुका आवडलें खंय मसाला बरें आहा टेस्टी आनी मसाला सामके न्ही चड आसा न्ही ना मागीर तुमकां नुस्तें दिसचेंच ना मसाला चड आहा आनी मसाला सांगून तुमकां इतलें टेस्टी आसा आवडली गे बरें आहा अशें आमचे कडेन करपाक जालें घरा कडेन न्ही ना सदांच करपाचें पण जायत ना आमचे कडेन पण चोडाक मसाला फ्राय टेस्टी आहा तुमी सपोज येयले न्ही हांगासर ट्राय करात ओके आई कितें म्हणटा पळय एक दीस वॅज जेवपाक येवया खंय म्हणटा तूं आनी शिव यो म्हटलें वॅज जेवपाक हांव येना हांव घरात येता दाळ आनी शीत आमी केन्नाच रेस्टॉरंटान अशें वॅज जेवपाक वचोंक ना न्हू ना केन्नाच वचत ना आमी त्या दिसा घरा वॅज करता आनी परत भायर आनी कितें वॅज जेवपाचें नॉनवेज तरी मातशें डिफरंट डिफरंट आसता न्ही ताका लागून ही येतली आतां नेक्स्ट तेन्ना मम्मी करतली व्लॉग ओके सो थाली आयिल्ली आसा हें पळयात आयज आसा फक्त किंगफीश थाली आहा आनी दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें आनी किंगफीश हें पळयात एक हाफ आनी एक फूल चड व्हडलो सायज व्हडलो ना धाकटो आहा ओके आनी हांगासर आसा सुंगटाचें हुमण आनी हांगासर न्ही म्हाका दिसता हें आंबोटीक दिसता न्ही शिनाथ आंबोटीक आसा वडकाचें कितें आहा सुक्का आनी फ्लावर भाजी किशमूर सोलकडी सलाड आनी पिकल आनी रायस सो हें आसा थाली हें पळयात सो सुंगटाच्या हुमणाक कितें आसा गे हें घातलेलें ना ना हें तोर घातला आनी सुंगटाच्या हुमणाचे ताजे कलर न्ही डिफरंट आहा म्हणजे रेड ना करी आनी टेस्टी आहा करी आहा प्रॉन्स करी बरें आहा आनी नुस्तेंय बरें फ्रेश आहा सगळें बरें आहा ओके बरें आहा रे तूं हे घे बरें बरें वयता हय बरें आसा किंगफीश बरें आहा फ्रेश आहा आनी हें म्हाका दिसता हें तें थोड्यारे थोड्यारे दिसता म्हाका हांव बरें आंबट आहा म्हणजे सोला बिला घालून केला बरें आहा स्टार्टून पळय बरें आहा ओके जेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओवरऑल खावून तुमकां सांगता कशें आहा तें चला श्वेता आवडलें जेवण बरें आहा न्ही हय बरें आहा जेवण ओके मागीर तुका सांगता प्रायस कशें तें आतां आमी आयस्क्रीम घातला बटरस्कॉच अशें पोटाक थंड करया म्हटलें बेबी थंड जाता खंय म्हणटा हें बरें काडटा हेका बरें आहा जेवण वता बरें आहा सो हांगासर घेतला हें पळयात बटरस्कॉच खूब कमी आमगे खावपाक ना आमगे बटरस्कॉच खूबच कमी खाता शिवाता आवडटा तें म्हाका आवडना चड बटरस्कॉच खावया हां खा गे तूं म्हाका नाका चल बरें आहा सो हें आसा आमचें बील हें पळयात आयस्क्रीम घेतला आमी 2 ओके आयस्क्रीम बटरस्कॉच 171 जाले 2 घेतला कोकम मोजितो 2 घेतला आनी 428 आनी फिश थाली कितले म्हटलें
3 घेतला आम्ही 928 म्हणजे एक थाली कितले आले 20 रुपये. हा 18 रुपये 120 रुपये किती आले? किती 120 रुपये. थाली 320. 320 रुपया. ओके फिश थाली 320. सो आम्ही हांगा 3 घेतला आणि चोणाक आमी न्ही ते हे घेतलेले रेशादो आणि ते आसा 600. पण रेशादो न्ही चोणाक टेस्टी असलेले हा. तो मसालो हा पळय एकदम टेस्टी हा. सो हे प्रायस आसा पळयात. सो टोटल बिल जाला शिवांता फटको पडला 2200 2300 धर. शिवांता फटको पडला न्हू शिवनाथ. कोण पे करतलो आई शिवनाथ मम्मी की हांव हो फक्त खावपा येता. आमी तिगां आसा कॅशियर हांगा. शिवनाथ पे करता आमचे आसा कॅश पण आता सध्या हातार ना घरा हा. मी कितें हाडूंक जाय कॅशियर हो मेन आमचो. आणि हांव वयताना न्ही पर्स बीन कॅरी करना कित्याक आमचो हो व्हडलो पर्स ताका लागून. लोक कितले रावला पळय वेटींग लिस्ट. चला येता येता येता. झाले पोट सामकें जड जालें. ओके तूं आतां गाडी करपाक केला ए लागीता चल यो मातशें जिरोनी जेल्लेले. चल वॉकिंग करून या आमी. चल आईक चलूंक जायना तेच म्हटलें आईक चलूंक जायना पयले. सो बसली गाडयेन. गाडी सामकी गरम तापला सारकें शी न्ही. ओके सो तुमी पयलें आसतले भायर सामकें रश आनी तें रेस्टॉरंट आहा पळय कोंकणी कॅन्टीन इतलें व्हडलें अशें ना कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तुमकां न्ही बेगिना येवचें पडटलें जेवपाक. ओके चड अशें लेट बी येनाकात कित्याक मागीर न्ही खूब लोक येतात आतां भायर सगळे लोक रावलात आनी लोकांनी कितें करूंक जाय जेयल्या बरोबर मातशें उठोवंक जाय बेगिना. लोक न्ही गजाली मारत बसता कित्याक भायर लोक रावले आसता बुकेन. सो लोकांनी मातशें समजून घेवंक जाय. लोक सुशेगाद बसतात. सो बरें आसा जेवण ट्राय करात यात एकदां. आनी आमी न्ही म्हणजे जेन्ना हांव रेस्टॉरंटान वयता पळय जे बारीक बारीक मेन कोर्स आसता पळय फॉर एक्झाम्पल स्टार्टर बीन जे कितें आसता पळय ते आमी केन्नाच ट्राय करना. म्हाजे हितून न्ही फोकस फक्त थालीन. फक्त आमी न्ही थाली जेवपाक वयता आनी एक्स्ट्रा आमी काय घेयना. आयज खूब तेंपांनी म्हटलें चोणाक रेशादो तांणी घेतले पण पळोवया म्हटलें टेस्ट केन्नाय मातशी घेयना. टेस्टी आसतली अशें दिसतालें की नुस्तें नाका मसाला चाटोंक दिसतालें इतलें बरें आसलेलें फ्रेश सामकें. ओके सो थाली तुमकां चडशें हांव थालीच दाखयता कित्याक म्हाका चडशें हांव फोकस करता फीश थालीचेर. बरें आहा जेवण फक्त तितून मिक्स आसा तिसऱ्यो कुल्ल्यो हें ना म्हटल्यार म्हाका मातशें मुडप जाता. तें मेन आसूंक जाय. पण एक एक रेस्टॉरंटान एक एक हें आसता तें सोड. पण प्रॉन्स करी टेस्टी आहा. या तुमी एक दीस मुद्दम ट्राय करा. मातशें बेगिना यात 12 सुमार अशें यात आनी जेवण बरें आहा टेस्टी. ट्राय करायला येवन न्ही शिवनाथ ट्राय करात. आतां आनी परत आमी येवची ना कित्याक म्हाका एक सेम रेस्टॉरंट वचपाक म्हाका अशें आवडना. न्यू ट्राय करूंक खूब आवडटा. सो पळयता नेक्स्ट आनी खंय आहा तें डिलिव्हरी जावच्या पयलीं हो एक डिलिव्हरी जावच्या पयलीं म्हाका जेवून डिलिव्हरी करूंक जाय. मागीर आनी परत रेस्टॉरंटां बी मेळचें ना वचोंक. मागीर आनी त्या डिलिव्हरी जालें न्ही मागीर अशें भायलें बी खावंक बरें न्ही. सो आतां मातशें खावपाचें आनी तुमकां 5 म्हयने भायर येवंक जायना खंय पळय भितर बसतलें हांव. म्हणजे भायलें चडशें खावचें ना म्हणजे चडशें अशें नुस्तें बिस्तें किंग फीश बीश खावंक जायना त्या टायमार. ताका लागून आतां म्हटलें या मातशें जेवया खावया म्हटलें. ओके इतलेंच आनी कांय ना. आयचो लॉग फक्त आसलेलें आमचें तुमकां थाली दाखोवपाचें एक न्यू रेस्टॉरंट दाखोवपाचें. सो येयले आमी. ओके तो आयचो व्हिडिओ कशें आसलेले प्लीज कमेंट करात. आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर बाय. प्लीज कमेंट असतात माझा लंगो बेसल. आई आवाज व्हडलो येयला आयज बाय खंय. हय चला बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा ताका विश करता. सो नाव आसा मार्ता बरेटो रॉड्रिगीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मार्ता. आनी एक आसा बर्थडे रिधान नार्वेकर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रिधान. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.